बांदोडेच्या या ग्राउंडाचेर म्हाका दिसता जो मेसेज गेल्ली आसा एकचाराचो ते दिवाळीच्या पर्वाक हांगा गेल्ली आसा। तशेंच म्हाका दिसता आता विजय बाबाक विनंती करता आमचे सगळे जे मानेस्त आसा तांचो ह्या वेळार सत्कार जातलो विजय बाबा तर्फे। सगळ्यात पयली बाब युरी आलेमाव लीडर ऑफ ओपोजिशन हांचो आमी पयली सत्कार करतले विजय बाबा तर्फे। धडाडीपणान आणि मोठ्या जेमान ज्या तरेन ते आपले प्रश्न मांडटात आणि अख्ख्या गोंयकारा खातीर असेंब्लीन सो अध्यक्ष फातोडा युवा शक्ती बाबा रवींद्र नायक हाणें फुडाकार घेतिल्लो विजय बाबाच्या हातान जो सत्कार सोहळो जाता। सध्या पयली लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव कुंकळ्ळे मतदारसंघाचे धडाडीचे आमदार आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणल्यार ऑपोजिशनाचो वॉयस जो आसा तो ते प्रखरपणे मांडटात गोंय राज्याचे असेंब्लीन। आणि ज्या तरेन गोंय राखपाचें जें काम ह्या सगळ्या आमच्या लिडर्सांनी केल्ले आसा त्या खातीर हो तांचो सत्कार जाता। प्रत्येक जाण आपल्या तरेन गोंया खातीर गोंयकारा खातीर आनी गोंयकारपणा खातीर ज्या राजेश बाब कलंगुटकर एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी हांचोय बी ह्या वेळार भोवमान जाता सत्कार जाता। मनोज बाब परब हांचोय बी सत्कार मोठ्या रितीन केल्लो आसा। ज्या तरेन मनोज बाब उलयता आनी ताचे फायरी स्पिचीज आसता कारण ते म्हाका दिसता सगळे युथाक खास आकर्षण आसा। तेय बी आज हांगा आयिल्ले आसा म्हणटकीच युथाचो जो भरणो आसा तो तांचो फोटो घेवपाक आनी तांच्या बरोबर म्हाका दिसता हे जे माचेर कितें घडलां ते पळोवपाक आनी फोटो काडपाक सगळे लोक इच्छुकेन हांगा वाट पळयतात। तशेंच ओदोळ सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे आमचे खूबशे जाण पदाधिकारी हांगा आसात। अजय बाब खोलकर ट्रेजरर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तांचोय बी हांगा सत्कार करतात। बाब अनिकेत साळगांवकर एक्स सरपंच आनी पंच ऑफ धारगड तेही आमच्या मदीं आसात। रोहन बाब कलंगुटकर ऑफिस बेरर ऑफ रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आणि विजय बाब ज्या तरेन सगळ्यांचो सारको टाइम काढून सत्कार करता कारण जितलो टाइम जितलो वेळ ते गोंया खातीर दिता हे सगळे तांकां वेळ दिवन तांचो मान राखून ह्या मंचार तांचो हो सन्मान केल्लो आसा। ही म्हाका दिसता एक मोठी मेमरी एक यादस्तीक जी आसा ती ह्या मंचा वयल्यान गोंयाक मेसेज गेल्ली आसा। खरें म्हणल्यार दिवाळी फाल्यां पूण ज्या तरेन ह्या मंचार फोटो आनी मंचार अतिथीगण आसा जाल्यार पॉलिटिकल वाठारांत जर पॉलिटिकल भाशेन उलयलो जाल्यार दिवाळी आजच जाल्ली आसा। आनी परत एकदां लोकांचो परत एकदां रिक्वेस्ट आसा विजय बाब सगळ्यांनी परत एकदां हात धरचो आनी परत एकदां हात वयर काडचो लोकां खातीर गोंयकारा खातीर गोंयकारपणा खातीर। येस 1 2 3 येस हियर इट इज वन मोर टाइम। वो फोटो फाल्यां न्ही आज रातचोच व्हायरल जातलो। म्हाका दिसता दिवाळीची मेसेज फाल्यां वचपा आसा ती दिवाळी
आजच जाल्ली आसा ह्या मंचार. तर आता आमचे मानेस्त जे आसात तशेंच हांव विनंती करता आमचे जे अतिथीगण आसा तांणी आपापल्या आदरणीय व्यासपीठार उपस्थित असलेले सगळे आदरणीय हांगा उपस्थित असलेले जे आयज नरकासूर स्पर्धा आणि कृष्ण स्पर्धेंचे भाग घेवपी सगळे स्पर्धक आणि उपस्थित असलेले सगळी जनता. आमकां खबर आसा की आयज आमी दिवाळेच्या पूर्व संध्येक हांगासर सगळे उपस्थित जाल्ले आसात. फाल्यां दिवाळी म्हणजे दिव्यांचो सण, प्रकाशाचो उत्सव अशी व्याख्यायिका आसा की काही भागांत देशांत आमच्या राम जेन्ना 14 वर्सांचो वनवास पूर्ण करून परत अयोध्येक येयल्लो तेन्ना दिवाळी साजरी केल्ली. त्याच बरोबर प्रभू कृष्णान नरकासुराचो वध करून जनतेक एक आनंद निर्माण करून दिल्लो म्हणून दिवाळी साजरी केली वयता. हेचो अर्थ असोच की अन्यायाचेर मात करपी न्यायाची ही दिवाळी, अंधाराचेर मात करपी प्रकाशाची ही दिवाळी, असत्याचेर मात करपी सत्याची ही दिवाळी आणि ती दिवाळी आम्ही सगळे जाण फाल्यां मनयतले. हो कार्यक्रम जे आमचे माननीय सरदेसाई यांच्यानी 12 वर्सां पयलीं सुरू केल्लो आणि आयज ज्या प्रमाणे ह्या कार्यक्रमाक एक मोठे स्वरूप प्राप्त झाले आसा ते ह्या लोकांक हांगासर उपस्थित असलेल्या लोकांक पळोवनूच समजता. हो कार्यक्रम एठ्या मोठ्या प्रमाण उभो करपाक लागून तांच्यांनी बरेच कश्ट घेतले. सुरवात पासून जे तांकां कठीण परिश्रम घेवचे पडले, ज्या पद्दतीन तांकां डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडल्यो, त्या नंतर हो एक मोठो कार्यक्रम उबो जाल्लो आसा. आमी अशें म्हणटात की ज्या पद्दतीन नरकासुराचो स्पर्धा करप, कारण आयज समाजान मोठ्या प्रमाणात नरकासूर उपस्थित आसात. ज्या पद्दतीन जी गुंडागिरी आयज समाजान चल्लली आसा, ज्या पद्दतीन जो अन्याय लोकांचेर चल्ललो आसा, ज्या पद्दतीन आमच्यो ज्यो जमनी लोकांक आनी भायल्या लोकांक ज्या पद्दतीन विकल्यो गेल्यो वयता, ज्या पद्दतीन करप्शन आमच्या प्रदेशांत चल्ललें आसा, होच खरो नरकासूर. आणि त्या नरकासुराचो वध आमकां करपाक जाय म्हणून आमी आयज सगळे जाण हांगासर उपस्थित आसात. नरकासुराचो वध करपाक लागून जे कृष्ण तुमकां हांगासर दिसले, जे कृष्ण रुपी सगळे हांगासर तुमकां दिसले, ते येता त्या काळान जो नरकासूर गोंयान सगळो मोठ्या प्रमाणात फाफरलेलो आसा, मोठ्या प्रमाणात पसरलेलो आसा, तो नरकासूर येता त्या काळान हो नष्ट जातलो आणि ह्या नरकासुराचो वधू बीन जातलो. एक आमकां गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय. आयज ह्या दिवाळेच्या पूर्व संध्येक ज्या पद्दतीन आयज हांगासर दिवाळी आणि नरकासुराचो जो स्पर्धा साजरी केली वयता, दिवाळेच्या पूर्व संध्येक ज्या पद्दतीन दिवाळी साजरी केली वयता आणि ज्या पद्दतीन तुमकां सगळे लोक हांगासर जे नरकासुराचो वध करपाक लागून हांगासर येयल्ले आसा, नरकासुराचो नायनाट करपाक लागून हांगासर येयल्ले आसा, ते सगळ्यांनी तुमकां दाखोवन दिल्ले आसा. ते येता त्या काळान ह्या ज्या पद्दतीन ह्या सरकाराचो नरकासूर चल्लेलो आसा, सरकाराच्यो वायट गोश्टी चल्लेल्यो आसा, सरकाराच्यो ज्यो कठीण आनी लोकांक त्रास करपाच्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा, ते सगळ्या गोश्टींचो वध जातलो. आयज आमच्या गोंयान मनशाक मनशा प्रमाणे वागयले वचना. आमकां एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की आमच्या जगान 2 पद्दतीची तत्वज्ञानां आसात.
एक प्लुटोवादी तत्वज्ञान आणि दुसरें म्हणल्यार एरिस्टोटलवादी तत्वज्ञान. आमी जर आमच्या संस्कृतीक जर जोडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एक रामवादी तत्वज्ञान जाका आमी आदर्शवाद म्हणटा आणि दुसरें म्हणजे कृष्णवादी तत्वज्ञान जाका आमी व्यवहारवादी म्हणटा. आमकां आयज सगळ्यांक एक निर्णय घेवचो पडटलो आयच्या ह्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येक की आमी सगळे जाण श्री कृष्णांचे तत्वज्ञान आपणायतले. आमी सगळे एकठांय येवन व्यवहारवादी तत्वज्ञान आपणायतले. कारण येता त्या काळान ज्या सरकाराचो नरकासूर हांगासर चल्लेलो आसा जो कृत्य ही गोंयांत चल्लेली आसा आनी कृत्यांचो आमकां नायनाट करपाक जाय आनी खऱ्या पद्दतीन नरकासुराचो वध करपाक जाय. आयज मनशाक गोंयांतल्या मनशाक बरे भशेन वागणूक मेळना. आमी पळयलें की रामा काणकोणकाराच्या वेळार ज्या पद्दतीन ताका मारलो गेलो आनी सगळ्यांक खबर आसा की हें जें कृत्य केलें तें कोण पुरस्कृत जातलो. एका सरकार जबाबदार आसलो. कारण कोणाकूच हिम्मत जावची ना दिसा एका मनशाक व्हिडिओ काढून मारप जो पर्यंत कोण तरी गॉड फादर फाटल्यान ना, जो पर्यंत कोणाचो तरी आशीर्वाद फाटल्यान ना तो पर्यंत कोणाकूच हिम्मत जावची ना की रस्त्यार दिसा ढवळ्या कोणाक तरी जिवंत मारण्याचो प्रयत्न करप. कारण आयज गोंयांत मनशाक मनशा प्रमाणे वागयले वचना. आयज गोंयकारांक मान ना, आयज गोंयकारांक रिस्पेक्ट ना. आयज गोंयकार हे नालायक पद्दतीन जगयले वयता आनी ताका लागून आमकां सगळ्यांक एकठांय येवपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या वायट कृत्याच्या नरकासुराचो वध करपाक जाय आनी म्हणून हो नरकासुराची स्पर्धा. आमी रामाच्या नांवान राजकारणां करतात कारण राम हो आदर्शवादी आसलो. पूण रामान आपल्या आदर्शान वायट कृत्य करपाक केन्नाच कोणाक शिकयलें ना. आमी दगडाची पुजा करतात, गुण्याची पुजा करतात, आमी गायक आपली माता मानतात, आमी कावळ्याक आपले पुर्वज मानतात. पूण आमी मनशाक मनीस मानपाक विसरले. कारण जे पद्दतीन आयज सरकार चल्लेले आसा, जे पद्दतीन आयज सरकाराची कार्य चल्लेली आसा ते पद्दतीन की मनशाक हे मनशा प्रमाणे वागोवचें न्ही. अशें म्हणटात की माणसाला माणसाची रीत द्यावी आणि माणसाला माणसाची प्रीत द्यावी. मनशाक मनशा प्रमाणे वागोवपाक जाय आणि मनशाचेर मनशा प्रमाणे प्रेम करपाक जाय. पूण आयज ज्या पद्दतीन आमकां जमनीर घालून मारले वयता, ज्या पद्दतीन आमच्या लोकांचेर अन्याय केलो वयता, ज्या पद्दतीन आमच्या लोकांक करप्शनान पूर्ण हांगासर नालायक करून दवरलेले आसा तेजे वचून आमकां कळटा की आमची किंमत, आमची गोंयकारांची किंमत कितें जाल्ली आसा. आनी ताका लागून हांव परत एकदां एक विनंती करता की सगळ्यांनी जशें आमी हात वयर करून आनी हात घट्ट धरून जशी आमी प्रतिज्ञा घेतली मनांतल्या मनान, तशी तुमी सगळ्यांनी प्रतिज्ञा घेवपाक जाय की येता त्या काळान आमी सगळे जाण एक रावतले, आमी सगळे जाण एकठांय येतले, आमी सगळे जाण एकूच निर्णय करतले की येता त्या काळान जो ह्यो वायट कृत्यांचो आणि वायट विचारांचो जो नरकासूर गोंयांत फाफरलेलो आसा त्या नरकासुराचो आमी कायमचो नायनाट करतलो. आनी येता त्या काळान आमी सगळे एकठांय जावन आमकां सरकार हाडटले. हो एकच निर्णय करून आयज आमी घरा वचुया आनी फाल्यांच्यान जो आमी दिव्यांचो उत्सव मनयतले, जो आमी दिव्यांचो सण मनयतले, थंयसर एक शपथ घेवया. या फुडें प्रत्येक गोंयकाराच्या आयुश्यान प्रकाश आसतलो, प्रत्येक गोंयकाराच्या आयुश्यान हो उजेड आसतलो आनी ह्या उजेडान आमी फुडें चलपाक लागतले. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो मना काळजांतल्यान शुभेच्छा आनी तुमचो येता तो काळ बरो आनी आशिर्वादाचो वचो अशें देवा कडेन मागून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. तशेंच आतां मुखार वता आसतना आमी अल्टन बाबी कॉस्टा हांकां विनंती करता की तांणी ह्या वेळार उलोवप करचें. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज आवडेता. मागचे सासले मनीस लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी, बाब मनोज, रेव्होल्युशनरी गोवन्स, कॉन्सलर्स, बाकीचे मनीस आनी मोगाळ गोंयकारांदो चड उलयना, थोडेचे उलयता. आज नरकासूर आनीक द मिनींग ऑफ नरकासूर म्हणजे आमी जेन्ना सेलिब्रेट करता इट इज विक्टरी ऑफ गूड ओवर इवल. आनी म्हाका दिसता आज गोंयकारान हे माचयेर चोवपाची गरज आसा बिकॉज दीस इट सेल्फ इज विक्टरी. आनीक म्हाका दिसता फाल्यां हे सगळे न्यूज पेपर्स हांव ताका सांगतालो
फाल्यां आनी न्यूजपेपरांक आनी चड हें करपाचें ना. आज फाल्यां भरपूर न्यूज तुमचो पेपरां विकतली. कित्याक दीस पिक्चर हें जें आज हें पिक्चर जें मातशें दिसती पडटा म्हाका दिसता गोंयच्या सरकाराक हालपाक पुरो. आनीक खरेंच खुशालकाय भोगता. आज सगळे जे गोंयचे मोगी जे गोंयचे मोगान लासतात ह्यो पार्टी सगळ्यो आमी एकठांय आसात. आनी दीस इज वॉट गोवन्स वॉन्ट. गोंयकारांक हेंच जाय, गोंयकारांक एकवट जायो. मोगळबाबणे चड उलयना राजकारण, बट खरेंच सांगूंक सोदता आज जे आमकां दिसती पडटा आमच्या गोंयांत जाता तें हें वायट. आनी आमकां तुमची गरज आसा. आनी जेन्ना तुमी आमच्या बरोबर रावतले तेन्ना आमी सगळे एकवटान हे मोगान गोंय सांबाळटले. बाब विजयाक शाबासकी इतली व्हडली स्पर्धा घडोवन हाडल्या पासत ताच्या आख्या कमिटीक. आनीक देव बरें करूं म्हणटा बाब मनोजाक, बाब युरीक, बाब विजयाक आनी सगल्याक जे आपांतले जे रिजायन जावन आमच्या मदीं आसात. व्हडलें भाशण केलां. एक्चुअली हांव उलोवपाक सोदतालो बट ताणें 5 जाणांचें भाशण ताणें टायम घेतलो. सो हांव शॉर्ट करता. सो ताकाय खबर आसा ताणें कित्याक हो स्टेप घेतला तो. हे सगल्याचो हेतू आसा गोंय सांबाळपाक. आनी गोंयकारांक उलो मागता एकवटान रावया. आनी आमी जेन्ना आमचो एकवट जातलो गोंय आमच्या मुखार वतलें. अदरवायज वील बी लॅकिंग बिहायंड. गोंय फाटीं पडटलें. सो आनी एक फावटी तुमकां दिवाळेच्यो उनोनीत परबी देवान आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक राखचें, सांबाळचें, आमचेर आपलो आशिर्वाद घालचो, आमच्या धंद्याचेर, आमच्या आरोग्याचेर आनीक गोंयचेर देवान आपलें बेळसांव घालचें. देव बरें करूं. आता फुडल्या सुवातेर वता आसतना जशें तुमकां खबर आसा की रिव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचे अध्यक्ष बाब मनोज परब पूण तांचे जे स्पिचीस आसा त्यो फायरी आसतात. आनी लास्ट टायम जेन्ना इलेक्शन जाल्लें, रिजल्ट जाल्लो तेन्ना जवळपास 1 लाख मतां रिव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीन घेतिल्ली. आनी तें पळयलें जाल्यार तांणी सगळ्या गोंयकारांच्या मनान उजो घाल्लो, गोंयकारांच्या मनान उजो केल्लो आनी तांकां जागे केल्ले. तर मनोज बाब परबाचें जें भाशण आसा तें आयकुपाक म्हाका दिसता खूब जाण इच्छूक आसा. मनोज बाब तुमचें उतरां जावं न्ही. माझेर असलेले सगळे माने फातोर्डा युवा शक्ती या ऑर्गनायझेशनाचो प्रेसिडेंट राजू बाब त्याने काल फोन केलो आनी सांगले की अशें अशें आमच्या थंय कृष्ण विजयचो स्पर्धा आसा तेका तूं येवचो. आनी ते फातोर्डा आसा. आतां फातोर्डा आसा म्हटल्या बरोबर फातोर्डे आमी पावतले. खुबश्या जाणांक उजो लागतले आमकांय खबर आसली. आनी जसो नरकासुराक उजो लायता तसो आनी खुबश्या जाणांक उजो लागपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा. केन्ना चिंतूंक नासले की आमी सगळे एका स्टेजीचेर केन्ना तरी आसतले म्हणून. तरी पर्सनली केन्नाच तो विचार करूंक नासलो. पूण आयज असो वेळ येयला गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर की प्रत्येक गजाल नरकासूर टायप गोंयान जायत आसा. जे तरेन गोंयचे आमचे जमनी, गोंयचे आमचे जागे हे दिल्लीकार येतात आनी काबार करता. एक नरकासुराचेच रूप आसा. ह्या सरकाराचे कायदे जसो 39A आसा हो एक नरकासुराचेच रूप आसा. आज गोंयकारांचेर जावपी अत्याचार हे नरकासूर रुपी जे थोडे राजकारणी आसा ते अत्याचार गोंयकारांचेर करीत आसा. जेन्ना जेन्ना अत्याचार वाडटा, अधर्म वाडटा तेन्ना त्या धर्माचेर अधर्माचेर जेच जर करतले जाल्यार धर्म राखपी देव येता. आयज ह्या बीजेपीक जर ह्या सरकाराक, गोंयकार विरोधी सरकाराक जर आमी लासयतले उजो घालतले जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले. जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच ह्या सरकाराचो नरकासूर जो आसा, ह्या बीजेपी सरकाराचो अहंकाराचो जो नरकासूर आसा तेका उजो लागतलो. आनी तो उजो लावपाक जाय.
हो जर उजो आमी ह्या फुडल्या इलेक्शनाक जर घाली ना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांनी हांगा नरकासूर स्पर्धा जावची ना, हांगा रावण दहन आमकां करचें पडटलें जशें दुसऱ्या स्टेटींनी जाता तें. कल्चर काबार जातलो. हांव फर्स्ट टायम नरकासूर कॉम्पिटिशनाक पावल्लो आसा. हांव सदांच नरकासुराचेर उलयता. आयज हांगा कितलेशेच भुरगे येतले, आपली कला सादर करतले. म्हयन्याचो म्हयने ते काम करतात आणि एक नरकासूर उबो करता. आणि हे अधर्माचे जे प्रतीक आसा इतले व्हडले ते उबे करता कित्याक आमकां कळपाक जाय की असले नरकासूर आमच्या गोंयांत आसात आनी तांकां उजो घालपाची गरज आसा. आयज हेच भुरग्यांक आमच्या सरकारा कडेन पॉलिसी ना. हांव सरकाराचेर उलयता कित्याक हे जो टॅलंट हांगा येतलो, जो टॅलंट पळोवपाक हजारांनी लोक हांगा जमलेले आसा, ते टॅलंटाक वाव दिवपाक ह्या सरकारा कडेन एक पॉलिसी ना. आनी सरकार म्हणटा 80 लाख ट्युरिस्ट गोंयांत येता जाल्यार ते ट्युरिस्टांक आमचे नरकासुरा असले फ्लोट्स दाखोवपाक अजून मेरेन ह्या सरकारान एक पासून एंटरटेनमेंट झोन कित्याक करूंक ना. आमच्या भुरग्यांचे फ्लोट्स दुसऱ्या स्टेटींनी कित्याक पावना. आमचे फ्लोट्स पळोवपाक, आमचे नरकासुरा असले चित्रां पळोवपाक, हो आर्ट पळोवपाक, हो कल्चर पळोवपाक दुसऱ्या स्टेटींतल्या लोकांक हांगा कित्याक इन्विटेशन जायना. हे जावपाक जाय, गरज आसा. आनी हे कोण करतलो? पॉलिसी. ह्या सरकाराक ते करपाचें न्हय. हांकां आमच्या भुरग्यांक लाचार करपाक जाय, लाचार दवरपाक जाय. ही लाचारी खंय तरी सोंपपाक जाय. आयज बाजारांत जर वचात, पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो हांवें. ती फुलाकारां, त्या फुलाकारांक उठ म्हणटात आनी कोणाक जागो दुसऱ्यांक दिता. हें कितें चल्लां? सेम विशय म्हापसा चल्लेलो आसा. म्हापशाच्या बाजारांत कोण तरी येतात भायले आनी आमच्या गोंयकार बायलांक सूर्यो दाखयता. हे राज्य कोणाचें? हे गोंय कोणाचें? जेन्ना आमच्या गोंयांत आमचीच बायलां सुरक्षीत ना जाल्यार ह्या सरकाराक, असल्या बीजेपीच्या सरकाराक उजो लागपाकूच जाय आनी आमी लावपाकूच जाय. आयज आमची बायलां जर सुरक्षीत ना, आमच्या बायलांक जर कोण तरी भायल्यान येता आनी सूर्यो दाखयता आनी आमी जर ओगी रावता, हे आमी सहन करपाचें ना. पयर विजय बाबाचो व्हिडिओ पळयलो, तेणी सांगले की आमी सगळे फोंड्याय विशय तसोच आसा, म्हापसाय आसा, हांगाय आसा मडगांव. म्हाका दिसता हो विशय वांगडा घेवपाक जाय, कित्याक आमी खूबदां प्रयत्न केलो. एक सोंपयता दुसरो येता, दुसरो सोंपयता तिसरो, प्रत्येक मार्केटान हेच चल्लेलें आहा. हे बंद जावपाक जाय. हे बंद करतले जाल्यार आमकां युनायटेडली हो विशय घेवचो पडटलो, फुडें व्हरचो पडटलो. हे आयज उलोवपाची गरज इतल्याक लागून पडटा की हांगा जो अधर्म चल्ला, हे नरकासूर जे आयज कृष्ण विजयोत्सव आमी जी स्पर्धा करता, ही फक्त एक स्पर्धा न्हू, ही आमच्या विचारांची स्पर्धा आसपाक जाय. अधर्माचेर धर्माचेर जे जैत जाता तेची स्पर्धा आसपाक जाय. फक्त आमी नरकासूर लासयता, नाचयता ते पळोवन घरा गेले म्हणून जावपाचें ना. ते नरकासुरा असले जे विचार आसा ते विचार खंय तरी काबार करतले जाल्यार आमकां श्री कृष्णातले विचार हाडचे पडटले आनी ह्या नरकासुरांक उजो घालचो पडटलो. आयज जे दिल्लीच्यान येतात हांगा, दिल्लीच्यान येतात आनी आपूण गोंयकार म्हणटात आनी आमचेर कंट्रोल करपाक सोदता. हे बंद जावपाक जाय. आमचो कंट्रोल आमी दवरपाक जाय, नाल्यार आमची फेस्टिवल उरपाची ना. लक्षांत दवरा, आमचे एक सुद्दां फेस्टिवल उरपाचें ना. आयज ह्या स्पर्धेक म्हाका दिसता 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां जालीं ही स्पर्धा चलता. हांगा कितलेशेच भुरगे येतात मेहनत करून. आमी तांकां सांगपाक सोदता, ह्या बीजेपीचे आतां थोडे दीस उरला, 1-1.5 वर्स उरला. निश्चित फुडलो जो सरकार येतलो तेन्ना तुमकां आर्टिस्टांक, प्रत्येक नरकासूर करता तो, प्रत्येक जो मनीस हेतून ह्या कलेन सहभागी आसा तो, तांकां लागून आमी पॉलिसी करतले. तुम्ही फक्त नरकासूर फक्त दिवाळेकूच न्हू तर वरासभर अशी चित्रां करतले जितून तुमचे पोट भरतले, ही गॅरंटी आमी तुमकां दिता ह्या माचये वयल्यान. प्रत्येक भुरगो हांगल्लो तेजे पोट भरपाक जाय आनी आमची कला जी आसा ती इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावपाक जाय आनी आमचे फ्लोट्स, आमचे नरकासूर हे चित्रां पळोवपाक जगातले सगळे लोक गोंयांत येवपाक जाय. ताका लागून एक बरो जागो
आमी तयार करतले, एक बरी पॉलिसी करतले. हांव विजया कडेन मागता की तोय वर्ल्डांतले चडशे कंट्री भोंवल्लो आसा, तेणी पळयल्ले आसा. ही पॉलिसी करपाक वांगडा आमी बसून पॉलिसी करया. आमच्या भुरग्यांची पोटां हेचेर चलपाक जाय. प्रत्येक म्हयन्याक भुरग्याच्या हातीन पयशे मेळपाक जाय. एकूच सांगता वयता वयता जसो प्रत्येक फावट देवान रूप घेतला आनी अधर्माचो ह्या अंत जाला, केन्ना केन्ना अधर्माचे जेन्ना लिमीट क्रॉस जाता, तेजो जो कोळसो आसता तो भरता, तेन्ना तो फुट्टात आनी तो काबार जातात. होय जो अधर्म आसा तो काबार करपाक आमकां सगळ्या गोंयकारांक एकठांय येवचें पडटलें. आमचे जागे साल्वार करचे पडटले, आमच्या गोंयकारांक साल्वार करचे पडटले. आमची आयडेंटिटी, आमचो कल्चर आनी आमचे ट्रेडिशन, आमचे हेरिटेज हेंय आमकां सांबाळचें पडटलें. ते करपाक आमी कटिबद्ध आसा. सो तुमी आमकां हांगा आपयले, देव बरें करूं. थँक्यू. अशेंच वर्सान वर्सा आमकां दिसता तुमी आमकां आपयतले, आमी वर्सान वर्सा हांगा येतले. उजो. देव बरें करूं बाब मनोज परब. तशेंच आतां मुखार वता आसतना हांव मागता लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाबा युरी आलेमांव हांणी आपल्या मनोगत व्यक्त करचें. माचयेर बसून आशिल्ले तुमचे लाडके आमदार बाब विजय सरदेसाय, केपेंचे आमदार आमचे ईस्ट बाब एल्टन डिकोस्टा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब मनोज परब, दुसरे आमचे आम आदमी पार्टीचे आदले वर्किंग प्रेसिडेंट बाब राजेश अकबर, बाब दुर्गादास, बाब खोलकर, दुसरे आरजी पार्टीचे वांगडी दीपक, आनीक म्हज्या मोगाळ भावंदो भयणीदो आपुरबायच्या भुरग्यांदो. पयले सुवातेर फातोर्डा युवा शक्तीक शाबासकी दिता. आनीक खास करून वी फॉर फातोर्डा तशेंच बाब विजय सरदेसाय जे एक इनिशिएटीव म्हाका दिसता 12 वर्सां जाली बरे भाशेन ही मांडावड आमची परंपरा आमची संस्कृती राखपाक प्रयत्न केले. हे टॅलंट वाडवाड्यांनी गोंयभर हे कॉम्पिटिशन करपाक सोंपें न्हू, पूण ही संस्कृती ही कल्चर आमची राखपाक जे प्रयत्न केले म्हणून तुमचे आमी आभार मानता. तशेंच जेन्ना आमकां इनवायट केले, देव बरें करूं म्हणटा. आज भावंदो भयणीदो माचयेर म्हाका दिसता आमचे जायते स्पीकर उलयलेले आसा. 2 उतरां तुमकां सांगता. सदांच गोंय पयलें आमी चिंतपाक जाय. जे गोंयांत आज घडटा आनी कित्याक घडटा हेचे विचार आमी गोंयकारांनी, खास करून विरोधी पक्षाच्या सगळ्या पार्टींनी चिंतपाक जाय. विनिंग फॉर्म्युला सादें आसा. 34% वर्सीस 66%. आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. आमी सदांच म्हणटा आनी कुशालकाय म्हाका दिसता विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस, आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळे पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहाय, हे 33 नारकासूर गोंय पेटोय उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतले. आमचे मदें थोडे नारकासूर आहाय, तेंकाय आमी उलो मारताय. वेळ जायना ना. आनीक तुमी चिंतपाक जाय, गोंय जरी तर आमी राखतले, लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून.
ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तांकां ही मेसेज हांव सांगपाक सोदतां. पाप जरी तो तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मदे फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जालोलो आसा. खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघान सद्या तरी कॅपॅसिटी ना. पूण आमचे मदें एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक. एकठांय जेन्ना गेले आमचे मदें डिवायड करपाक लागतले. आयच्या दिसाक देंपरावन म्हाका बाब विजयन फोन मारलो की तुमी हे फंक्शनाक येवपाक जाय. तेज्या हुणे ऑदर हुणे आमी एक स्टेटमेंट वाचलो 2012 ते 2022 मध्ये युरी आलेमावचे 7 पुसा हे वाडला म्हणून. आता 2012 हांव आमदार नाशिल्लो. 10 वर्सां म्हजो डॅडी आमदार नाशिल्लो. 2012 हांव मोगान पडलो. 2013 डेटी गेलो. 2015 काजार जालो. 2016 भुरगीं जाली. अरे 17 ते 22 मध्ये काम केले. गोंयकारांक कितें पयशे करपाचे ना. तर ह्या मनशाक हांव सांगपाक सोदता ओपन चॅलेंज. हेका हरजोता एक कडेन हरजयताय दुसरे कडेन. ह्या मनशान चिंतपाक जाय जे दिल्लीचे मनीस हिंगा येता आमकां डिवायड करपाक. गोंय पयले पार्टी आमगेल्यो मागीर गोंय राखपाक आमी जो प्रयत्न करपाक जायो ज्या पद्दतीन जी हुकुमशाय जी दादागिरी आज जरी तर रामाक जाला फाल्यां तुमकां जातले. कितें विचार आसूं आमकां एक डेमोक्रेटीक हक्क आहा. आमच्या संविधानान बरयलेले हक हे कॉन्स्टिट्यूशन आमकां जे दिलेले आसा. आज आमचे मदें लोकां मदें भिरांत जालेली आसा आनी आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता चिंतपाक जाय. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब एल्टनाक, बाब मनोजाक, बाब विजयाक आनी आमी चिंतपाक जाय बरे विचार. गोंयचे जे अनएम्प्लॉयमेंट ज्या पद्दतीन वाडटा, ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन, क्रायम, मर्डर, रेप, ज्या पद्दतीन करप्शन जाता हेजेर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन विधानसभेन आमी बोवो मारताच पूण ग्राउंडार वचोन एक गोंयकार कशे आमी आसतले. आमचेय प्रयत्न जातले सगळ्यांक एकठांय घेवन मुखार व्हरपाक. ह्या फंक्शनाक जेन्ना तुमी आमकां आपयले आनीक सगळ्यांक तुमकां दिवाळीची पयलीच शुभेच्छा. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लायट्स आनीक आमकां सदांच एकवटान ज्या पद्दतीन तुम्ही आज स्टेजीचेर चोयल्या आमचे मदें डिवायड मुखार आमी करून घेवचे ना. हेजो प्रयत्न आमी करपाक जाय. कितें डिफरन्सीस जावं इट वी हॅव टू कॉम्प्रमायज रावता ह्याच पद्दतीन आमी एकठांय जावपाक तुमगेले आमकां आदार जाय, सपोर्ट जाय. मुखार एकवटान आमी गोंय सांबाळपाचे जे प्रयत्न घेतले तुमचो आदार आमकां आसतलो म्हणून रावता. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. युरी बाबा तशेंच मुखार वता आसतना गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष बाबा विजय सरदेसाय आपले विचार मांडटले. माचयेर आशिल्ले ओपोजिशन लिडर कुंकळेचे आमदार बाब युरी आलेमांव, रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब मनोज परब, आमचो इश्ट आनी केपेंचो आमदार बाब एल्टन, आम आदमी पार्टीचो आदलो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब राजेश कलंगुटकर, रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे पदाधिकारी, सगळ्यांची नांव घेवंक वचना कित्याक टायम जाला. सत्र्यो लोक वयर काडूंक लागल्या. मातशे पासियन्स घेयात, शॉर्टकट मारता. आनीक म्हजे पक्षाचे पदाधिकारी, फातोर्डा युवा शक्तीचो प्रेसिडेंट बाब राजू आनी ताचे सगळे वांगडी आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, दिवाळी गोंयकारांक बरी येवची
ह्या वर्साच न्ही पूण फुडाराक फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. दिवाळी केन्ना जाता? जेन्ना पयले पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता. नरकासुराचो वध जावनूच दिवाळी जाता. नरकासुराचे वधाचे शिवाय दिवाळी जावंक शकना. आनी नरकासूर कोण आहा? बाब मनोजान तुमकां सारकें एक्सप्लेन केल्लें आहा. ते पडते हांव रिपीट करना. पूण सारांश असो की गोंयांत गोंयकाराक लेखनात गोंयचे आमचे फुलकार बारीक दुकानदार हे गोंयच्या बाजारांत तांकां वाव ना, तांकां व्हॅल्यू ना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयांत गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयच्या टुरिझम सेक्टरान सगळो जो एन्सिलरी ऑपरेशन आहा ती सगळी भायल्यांनी खाल्ली आहा. गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू ना. आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यान आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा. एल्टरान सांगिल्लें आहा. तोच फॉर्म्युला पर्संटेजीचो फॉर्म्युला नांव वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेच्या तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा तो. मूळ गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना. आनी हे गोंयकारांक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जें कितें कोणें सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें म्हज्या वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून. आनी हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर आमी पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले. बाब मनोजान म्हणला की आमचे फुलकार एक सादें महाराष्ट्रान वसंतदादा पाटलान एकदां एक स्टेटमेंट केल्लो, मुंबई महाराष्ट्रात आहे म्हणून, पूण मुंबईत महाराष्ट्र नाही म्हणून. ताजे वयल्यान शिवसेना म्हणटी आयिल्ली. मराठी माणसा खातीर आमी गोंयांत कित्याक न्हिदल्या? आमी कितें गोंयकारां भितर उजो ना? गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी सारके थंड पाणी? आमी दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कोणाची फुट्टा ती. आनी हें दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. आनी खंयचोय पक्ष जर हे आपले कान बंद करून कानान इयर प्लग्स घालून आसा जाल्यार हे पक्षाचोय फुडार कितें जातलो तो 27 कळटलो. कितलोय वर्साचो पोंदो पक्ष जावं, कितलोय म्हजो एलायन्स पार्टनर जावं, पूण पक्षान उठपाक जाय, न्हिदून रावंक शकना. आमी सुशेगाद फक्त 2 ते 4 मदीं दनपरां. ताजे फुडें सदांच आमी काम पोस्ट घेवन न्हिदले जाल्यार आमी क्रांती करूंक पावचे ना. आज आमकां क्रांतीची गरज आहा म्हणून क्रांतिकारींक रस्ते आमी स्टेजीर हाडल्या. कित्याक क्रांती जाय? कित्याक आज सेकंड कॉलनायझेशन गोंयचें जाल्लें आहा. नॉर्थ गोवान वचून पळया, जमनी तांच्यो जाल्यो, घरां तांची जालीं, सरमंट तांचे जाले, बारां तांची जालीं, सिंगर तांचे जाले, म्युझीक तांचे जाले, डान्स करता ती चलयो तांच्यो जाल्यो. गोंयकार दिश्टीच पडना. हिंदी म्हणटा ती राष्ट्रभाषा. कोण तरी एक दीस उठून सांगतालो ती गोंयची भाशा करा म्हणून. आयकुचें पडटलें. लामाणी सरपंच जालो. मनोजाच्या आयकला पयलीं हें आतांच न्ही म्हणून आपूण केन्नाच्यान सांगता म्हणून. खरी खबर. पूण जाल्लें आहा आतां नांव आयलां. सरपंच हिंदीन उलयता आनी आमी कितें करतात गोंयकार? आमी न्हिदून आहा. खंय गेलें गोंयकारपण? गोंयकारपण म्हणटा तें घेवन हांव फुडें सरिल्लो. हांव तर हें करना, एफर्ट घालना, तोकस घेना जाल्यार हांवें घरां न्हिदूंक जाय. जे म्हणसर आमी जिते आहा, जे म्हणसर आमचे भितर कितें तरी उजो आसा, आमी एक जातले. आमी हे नरकासुरांक उजो घालतलेच आनी गोंयकारांक एक बरी दिवाळी दिवपा खातीर आमी जो एकवट करपाक जाय तो करतले. हें उतर दिवपा खातीर हांव तुमचे फुडें आज उबो रावला.
आमचे भितर खूप मतभेद आशिल्ले, आमी एकमेकांची कातरबाजी केल्ली आहा. चड करून मनोजान म्हजी केल्या, हांवें ताजी केल्या आसत, हांवें ताजेर तितली करुना, ताणें म्हजेर चड केल्या आसतली. हांव सरकारान आशिल्लो, करचीच पडटाली, कांय प्रॉब्लेम ना. कितें जालें तें गेलें, बायगॉन्स बी बायगॉन्स. गोंयच्या बऱ्या खातीर, गोंयकारांची बरी दिवाळी येवपा खातीर, गोंयचे फुडले पिळगेचो बरो फुडार जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. ही गरजेची वस्त, ही जर आमी करना जाल्यार आमचोय फुडार बरो जावचो ना हें आमकां कळ्ळां म्हणून आमी एक जाल्या. आनी फातोर्डा युवा शक्ती आनी फातोर्डेचे जनतेन आनी फातोर्डेच्या गांवांत हो आमकां चान्स मेळ्ळा म्हणून म्हाका बरें दिसता. आमी फुडें वतले. युरीन सांगला की युरी लग्न जालो, लायन मारली, लग्न जालो, लग्नाक हांव ताजे टोस्ट रेस करपाक आशिल्लो, तो बापूय म्हजो आमीक. आमकां सगळ्यांक इतिहास आहा. आमी कालचे पयचे न्ही, आमी राजकारणान खूब दीस काडल्या. प्रमोद सावंताक जितलें राजकारण कळटा ताजे परस इल्लें चड आमकां कळटा. पूण आमचे गोंयकारां भितर एकवट ना म्हणून आमी हांगा आहात ते थंय आहा आनी तांचो मिटर चालूच आहा. हो मिटर जर बंद उडयतलो आनी गोंयकाराच्या हातान मिटर येतलो जाल्यार एकवटाची गरज आहा. आनी जो एकवट करूंक सोदना, जो भायल्यान येता आनी शापाता सांगता, जो ऑपोजिशनाक टार्गेट करता आनी म्हणटा की रुलिंगाचे कांयच तांकां दिश्टी पडना, हे मनशांचो फुडार कितें जातलो तो म्हाका हांवें सांगपाची गरज ना. हांगा व्हडले व्हडले लोक येवन नाक मारून मेले. हांगा प्रशांत किशोर म्हणून व्हडलो सारको स्ट्रॅटेजिस्ट, टॉप स्ट्रॅटेजिस्ट देशांतलो हांगा आयलो. कितें जालें लास्टाक म्हणून आपूण येवंकूच नाशिल्लो, तुमी नवेच. सो असली वस्तू खूब जाता. गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा. आनी आमी दाखोवन दिवया, आमी हांगाच्यान दाखोवन दितले म्हणून आमी आज संकल्प करुया. तुमी सगळे हांगा आयले, म्हजी उतरां आयकली, 2 उतरां आयकली. पावसूय बी आमचे बरोबर, देवूय आमचे बरोबर आसा. आनी हें कंपिटिशन सदां फुडें वतलें. मनोजान सांगला ते भशेन आमी पॉलिसी करतले. कार्नवालाचो सांबा स्क्वेअर जर जावंक शकता, सांबा ड्रोम जावंक शकता, तसो गोवा फर्स्ट धरून गोंयची जी तरुण पिळगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन आहा तांकां प्राधान्य दिवन, म्हळ्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणून करून आमी फुडें वतले. आनी हे सगळ्यांक फुडें वचपा खातीर जें कितें सॅक्रिफायस करचो पडटलो, जें कितें मॅग्नेट लावचें पडटलें तें करपाक आमी सदांच फुडें आसतले. हें तुमकां उतर दिता. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड करून म्हजे सगळे इश्ट जे चड करून आज आमी तांकां फेलिसिटेट केले, ते हांगा आयले म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी दाखोवन दिलां की गोंयकारपणा खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसा. हे आमी फुडें व्हरतले. मनोजान सांगला ते भशेन जो बारीक मनशांचो इशू आहा तो आमी निग्लेक्ट करूंक शकना. हो इशू आमी पयलीं घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. सरकारान गोंयचे बाजार गोंयकारां खातीर आसतले म्हणून दाखोवन दिवंक जाय. नाजाल्यार हे सरकाराचो नरकासूर हेच म्हयन्यात आमी नोव्हेंबरान करतले. आनी हें करपाक आमी एकवट दाखोवंक जाय. आनी हो एकवट दाखोवपाक आमी कोऑर्डिनेट करतले अशें हांव तुमकां उतर दिता. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. फातोर्डा आहा मरे हें करपाक, हात वयर काडा. खरे गोंयकार म्हण तुमी हात वयर काडा. हा चल या फुडें. तर विजय बाबाले फायरी भाशण जाल्लें आसा. जे तरेन गोंयकारपण मुखार व्हरून गोंयकाराक प्राधान्य दिवपाचे ताणें विचार प्रकट केल्ले आसा आनी सगळ्यांक एक माचेर हांगा हाडिल्ले आसा. आतां तुमकां सांगता नरकासूर खूब आयिल्ले आसात, नरकासूर लायनीन रावल्यात. हांव सगळ्यांक विनंती करता, हांगा लोक इतले जमिल्ले आसात. आमी खुर्च्यो आनी जी स्टेज मारलेली लास्ट टायम आमी रिक्वेस्ट केल्लो विजय सराक की एक स्टेज घालया लोकांक बसपाक. ते बसून सुद्दां ते भरून आज लोक परत एकदां भायर उबे आसात. तर फुडले खेपे आनी आमी बरें कितें करतले. आनी दर वर्सा अशे तरेन जे हे आसात फातोर्डा युवा शक्तीचे जे ऑर्गनायझेशन आसा ते अशेंच मुखार वतले. ज्या लोकांनी वाट बंद केल्ली आसा एंट्री आनी एक्झिट, परत एकदां विनंती करता, नरकासूर फाटल्यान रेडी आसात. लोक आतुरतेन वाट पळयतात केन्ना काय कंपिटिशन चालू जातलें. आनी जो लोकांचो भरणो आसा परत एकदां तुमी पळयात फुडें येत आसा. मातशी वाट मोकळी करात आनी जे पथक आसा तांकां फुडें येवन परफॉर्मन्स करपाक वाट सोडात. हरेशान सांगला त्या प्रमाणे हांगा भयंकर गर्दी जाल्ली आसा. पुणून एकूच विनंती, जरी गर्दी खूब जाल्ली आसा पूण वाट मातशी नरकासुराक सोडची. फुडलो जो पंगड हांगा येवपाचो आसा तो आसा खारेपान हौशी मंडळ.
हांव मागता तेंच्या कडेन की तेणी आपलो नरकासूर घेवन बेगीन भितर सरचें आनी आपल्या सादरीकरणाची तयारी करची. स्पर्धक आणि पथक क्रमांक 4 खारेबान हौशी मंडळ मडगांव हे आता तुमच्या खातीर हांगा आपले प्रदर्शन आणि सादरीकरण घेऊन येतले. श्रीकृष्ण विजय आणि नरकासूर वध तांणी कशे तरेन हे आखलां ते पळोवया आमी. आणि म्हाका दिसता जो ज्या तरेन उदंड प्रतिसाद आसा लोकांनी मातशी आमकां मदत करची. गोंयकारांक विनंती करता मना काळजांतल्यान की तुमी जी वाट बंद केल्ली आसा ती वाट मातशी ह्या पथकाक सोडात आणि तांकां परफॉर्मन्स करपाक मोकळीक दियात. नरकासूर खूब आयिल्ली आसा, पथकां खूब हांगा आयिल्ली आसा. व्हॉलंटियर्स फातोडा युवा शक्तीचे व्हॉलंटियर्स मातशे एक्टिवेट जायात आणि जे वाट जी आसा ती मातशी सुरळीतपणे तांकां मोकळी करा. लक्षात दवरात आमी अनाउन्समेंट केल्ले कितले नरकासूर येवं, 5 येवं, 10 येवं, 15 येवं. 11:30 आमी सांगिल्ले की 11:30 एंट्री जी आसा ती बंद करतले आणि आमी हांगा आतां एंट्री आसा त्यो बंद केल्ली आसा. जितले नरकासूर अजून पर्यंत पाविल्ले आसा तांची हांव नांवां घेता. खारेबान हौशी मंडळ मडगांव, आनंदवाडी स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लब शिरोडा, गजानन युवक मंडळ मडगांव, 7 आपसो वाटेश्वर हौशी मंडळ मडगांव, श्री कामाक्षी कलाक्षेत्र युवा संघ शिवनगर शिरोडा. हे जे आसात पंगड जे हांगा ऑलरेडी तांणी नरकासूर आणि पथक हांगा हाडून रजिस्टर केल्ले आसा आणि तांकां आमी भितर घेतिल्ले आसा. कारण दिवाळी जेन्ना म्हणटात कारण प्रत्येक मनशाक आपल्या फॅमिली बरोबर, आपल्या भुरग्यां बरोबर, आपल्या आवय बापा बरोबर साजरी करपाची आसता आणि त्या खातीर म्हाका दिसता लोकांकय चड वेळ दवरप फातोडे पर्यंत हे योग्य न्ही. जे पथक आसा तांणी मातशें बेगीन येवचें आणि सादरीकरण जे आसा तें मुखार व्हरचें. व्हॉलंटियर्स फातोडे युवा शक्ती तुमकां परत एकदां जर हो जो पथक आसा तो रेडी ना जाल्यार फुडलो जो पथक आसा 5, 6, 7, 8 कोण रेडी आसा तांकां बेगीन फुडें हाडचें आनी तांचें परफॉर्मन्स सादरीकरण जें आसा तें मुखार व्हरचें. तशेंच आमी जो पर्यंत हांगा हे मंडळ हे पथक जे आसा ते फुडें येना तो पर्यंत तुमकां अदोर सांगिल्लें की ही मंच जी आसा माची जी आसा ती गोंयकाराची आसा. गोंयकार जितले जाण भुरगे बरे परफॉर्मन्स करतले फातोडेचे आनी ह्या वाठारांतले जाल्यार तांकां आमी हांगा ह्या प्रोत्साहन करपाक, तांकां प्रमोट करपाक तांकां एक स्टेज दिल्ली आसा. ते सगळ्यां मदीं कळपाक जाय की कशे भुरगे जे आसा गोंयचें नांव व्हड करतात तांचो आमी ह्या वेळार सत्कार करतले. कल्चरल परफॉर्मन्साची जी माची आसा म्हाका दिसता हांगा खूब गर्दी जाल्ली आसा आणि त्या स्टेजीचेरूय खूब लोक जाल्ले आसा. मातशें सांबाळून कारण स्टेज जी आसा ती ल्हान आसा, चड गर्दी करनाका थंय. जर पथक क्रमांक म्हाका दिसता 7 जो आसा तो मुखार येता. आपसो वाटेश्वर हौशी मंडळ मडगांव. आपसो वाटेश्वर हौशी मंडळ त्यांच्याकडे मागता की त्यांच्या पंगडांनी आपली जागा घेवची आणि बेगीतल्या बेगीन आपले सादरीकरण करचें. सगळ्या पंगडांक आमी एक टायमींग दिल्लो 11:30 पर्यंत आणि तो टायमींग जाल्लो आसा तो आमी गेट बंद केल्ली आसा आणि रजिस्ट्रेशनय बंद केल्ली आसा. तर हो पंगड जावन आसा श्री आपसो वाटेश्वर हौशी मंडळ क्रमांक 7. जजिजांनी नोट करचे हो क्रमांक 7.
कृष्णा मातशे सध्या हांगा हे चालू आसा उलयनाका. अरे स्टेजरचा पास चढेल तो गेलो एक काम रे तू करता हा सध्या ऑप्शन ना त्याने तेही घेतलं right side, left side, matter. Left side is फ्रंट मॅटर तर स्पर्धा क्रमांक 7 आपसो वाटेश्वर हौशी मंडळ मडगांव हांचो आता परफॉर्मन्स सुरू जाल्लो आसा. म्हज्या रायट सायडीच्यान जे लोक माचयेर आसात लक्षांत दरात. मातशें तुमकां विनंती करता मातशें देवात, कारण एक्सपेन्सिव्ह इन्स्ट्रुमेंट जे आसात परफॉर्मर्स परफॉर्म करपाचे उरल्या. सो तुमकां परत एकदां सांगता थंय माचयेर वचनाकात. परफॉर्मरांची माती आनी थंय व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह इक्विपमेंट्स जे आसात थंय दवरिल्ले आसात. तर तांकां कसलेच त्रास जावपाक जायना, तांचे परफॉर्मन्स अजून उरला. हौशी मंडळाचो पारंपारीक शैलीचो मातसो व्हडलो नरकासूर. श्री कृष्ण आनी नरकासुराचें युद्ध सुरू जाल्लें आसा.
नरकासूर बरोच एग्रेसिव्ह दिसता. ज्वेलरी भरपूर घातल्या, तसंच सेटिंगचो मल्टी कलर्ड घागरो घालून हो पारंपरिक स्टायलीचो नरकासूर. श्रीकृष्ण तलवार घेऊन आवाहन करत असा, तसंच नरकासूर श्रीकृष्णाच्या अंगात गेला तसा. जसो श्रीकृष्ण फुटला तसो नरकासूर फुटला. श्रीकृष्णाचे आणि नरकासुराचे कोऑर्डिनेशन सामके बरे तरेन केल्लेले आसा. श्रीकृष्ण नीट आयिल्लो आसा आणि तो नरकासुराच्या आंगार वचत आसा. नरकासूर फाटी फाटी जायत आसा. सामके शार्प अशे दात आशिल्लो हो नरकासूर रागान सकल पळयता. श्रीकृष्णाक पळयता, माचेरूय पळयता, लोकांकूय पळयता. नरकासूर आपलो परशू घेऊन श्रीकृष्णाकडे झगडपाच्या तयारेन आसा. तर आपसो वाटेश्वर हौशी मंडळ हांका कळवणी करता की तांचो टायम जाल्लो आसा. तांणी आपले सादरीकरण रोखडेच सोंपोवचें, कारण दुसरे पंगड हांगा राविल्ले आसा. सादरीकरणाचो टायम सोंपत आयिल्लो आसा. वेळ चड घेतलो म्हणून तुमकां मार्क चड पडटले अशें ना. त्या टायमा भितर तुमी तें सादरीकरण जें आसा तें कंप्लीट करपाक जाय. लढाई चालू आसा श्रीकृष्णाची नरकासुरा बरोबर. पारंपरिक नरकासूर विदाउट ट्रॉली सध्या आम्ही पळयतात. या वर्सा पारंपरिक नरकासुराची संख्याय वाडिल्ली आसा. जशी जशी वर्सां वता तशी तशी टेक्नॉलॉजी वाडटा आणि नवे नवे टेक्नॉलॉजीचे नरकासूर येता. पूण त्या बरोबर हांगा पळय नरकासुराक मारपाची तयारी चालू आसा. श्रीकृष्णान तयारी केल्ली आसा नरकासुराक मारपाची. श्रीकृष्ण नरकासुराचेर बाण मारता. म्हणून तो बाण
फाटल्या वाटेकूच पडिल्लो आसा कांय नसो नरकासुराक सारको लागलो आणि नरकासुराचो वध जाल्लो आसा आणि ह्यो आसा नरकासुराच्यो हातकडयो सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो सत्याचो विजय आणि असत्याची हार जाल्ली आसा हांगा आणि नरकासुरा दोन भागांनी कातरिल्लो आसा श्री कृष्णान तशेंच आता मुखार वता आसतना हे सादरीकरण जाल्लें आसा जशें आमी तुमकां सांगिल्लें ही माची आसा ती गोंयकारां खातीर आसा तशेंच आमचे जे भुरगे जे बरे तरेन गोंयाक गोंयचें नांव व्हड करतात तांचे खातीर आसा आज अशेंच भुरग्यांचे आमी हांगा भोवमान करतलो तांचो सत्कार करतले आनी तातूंत भितर आमचे जे भुरगे आसा ते हांगा पाविल्ले आसा आमी एक एक करून आमच्या मानेसाच्या हातांतल्यान तांचे सत्कार करतले तर हे आशिल्ले आपचो वाटेश्वर हौशी मंडळ क्रमांक 7 ज्याची त्यांनी नोट करचे कृष्णा सगळ्यात पयलीं आसा बाब इवान तेलीस गोवास इवान आंतोनियो तेलीस क्रिएट्स हिस्ट्री created history with national gold in under-7 chess championship. It was a proud moment for Goa. Ivan Antonio Telis has made history by becoming the first boy from Goa to win a gold medal at the 38th National Under-7 Open Chess Championship 2025 held in June at Odisha. आमकां लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री युरी आलेमाव हांणी हो सत्कार जो आसा तो आमच्या इवान बाब तेलीस हाका दिवचो आनी ताका प्रोत्साहन करचें. Ivan's exceptional performance earned him the national champion title in his age category. A resident of Margam, Goa, Ivan is the son of Dr. Jean Valadaris Telis and Anit Telis. Notably, he is also the youngest 3D rated player from Goa to hold ratings in all three formats of the game. A standard of 1568, in rapid 1476, and in blitz 1466. With this milestone, Ivan Antonio Telis is set to represent India on the international stage in the following upcoming event: World Cadet Chess Championship, under 8, under 10, under 12, Asian Chess Championship, Western Asia Chess Championship, Commonwealth Chess Championship. So सगळ्या लोकांक परत एकदा विनंती करता ताळयो दिया ह्या माणकुल्या भुरग्यांक हे गोंयचे फुडार गोंयचे दायज ते जावं कला क्षेत्र जावं नाल्यार स्पोर्ट्सान पूण हे सदांच जेन्ना तांकां आमी प्रोत्साहन दितले तांकां प्रमोट करतले तेन्नाच गोंयचें नांव व्हड जातलें. He is definitely the young prodigy that Goa and entire nation is going to await and watch this young prodigy from Goa shine across the globe. He is Ivan Telis. A proud moment for him, his parents, his family, and the entire friend circle of this family. Next, I request Manoj Parab to do the honors. फुडल्या सुवातेर जेन्ना आमी नांव घेता ते बाब जोशुआ तेलीस. Once again, the sons of Dr. Jean Valadaris Telis and Anit Telis are making waves in the chess history in Goa. Joshua Telis and Ivan Telis, brothers in strategy in chess. Joshua is 11 years old. Joshua's chess achievements are listed: 4 times state chess champion and 2 times runner-up champion under 9 state chess championship in 2023, champion under 11 state chess championship 2023, runners-up under 15 in state chess championship 2024, champion under 11, champion under 15, and is still a champion and is going to be a future champion as well. Please give it up to Joshua Telis, ladies and gentlemen. सो meanwhile नरकासूर फकत आपल्याले सेटअप जो आसा ते तयार करता सारखे पोझिशन घेवपाक. Yes, next I'll request Baba Elton Ricosta to kindly step forward and do the honors. मातसो मुखार येवचो. फुडले सुवातेर बाय आर्ची काटकर
Archie Katkar, renowned for winning gold medal, winning medal for Goa after 13 years. Goa's Archie Prithviraj Katkar brought glory to the state by winning silver medal in the under-14 girls Group A triathlon event at the 40th National Junior Athletics Championship held in Bhubaneswar, Odisha from October 10th October till 14th of October 2025. She secured an impressive total of 2,306 points. This is remarkable achievement. It marks Goa's first silver medal in athletics after 13 years. Archie, who trained under coach Patrick Suarez at RCC Fathoda Stadium. Archie is a resident of Vidyanagar Gokul Fathoda and student of Vidya Vikas Academy, Margaon, Goa. So तुम्ही गोयचे नाव व्हड करा, तुम्ही बऱ्या तरेन खंयच्याय क्षेत्रांत जावं तुम्ही परफॉर्म करतले जाल्यार ही माची आसतली तुमच्या खातीर. फुडल्या सुवातेर जे आमी सन्मान करतले राजेश बाब कलंगुटकरांका विनंती करता ताणें मातशें मुखार येवचें हो फुडलो सन्मान करपाक. हांव विजय बाबाकूय रिक्वेस्ट करता तुमी तांच्या बरोबर रावचें. हो आसा आनी एक 40 वर्सांची बाब रुहान शेख, just age 12 years, a table tennis national player at this age. Goa's number 1 in under 13 category and India number 14. He is studying in class 7 at Manovita School. He is a class topper as well. His favorite subject is in maths as well. So his father is a statistic, is my good friend and is a chartered accountant practicing in Fathoda. Ruhan also wants to follow the lines of the father, but I think this prodigy needs to follow more in the sports category, looking at the credentials of this young boy. हे सगळे जे आसा ते फातोडेकार आसात आणि ह्या फातोडेकारांनी नाव फक्त फातोडेचें जाल्यार म्हाका दिसता विजय बाब सरदेसाय अशें तेन्ना फातोडाकार म्हणटात, फातोडा म्हणटात, तेन्ना फातोडाचे फ्युचर हे सगळे फ्युचर ऑफ फातोडा अँड ऑन द स्टेज ऑफ फातोडा फॉरवर्ड. गोंय फॉरवर्ड वता आनी फातोडा फॉरवर्ड हे भुरगे वरतले जशें विजय बाबांनी माची तांकां दिल्ली आसा. आनी आतां आमी 40 ह्या भुरग्यांचे जो सन्मान सोहळो जो आसा तो संपन्न जाल्ले आसा. परबी सगळ्या जे भुरगे तांकां फेलिसिटेट केल्या आनी आतां फुडलो पंगड तयारेक आसा. नंबर 4 खारेबान हौशी मंडळ मडगांव. खारेबान हौशी मंडळ मडगांव तुमचे सादरीकरण बेगीन जावपाक जाय. लोक पळय कितलो आसा, उदंड प्रतिसाद आसा. ह्याच टायमार जेन्ना लोक चड आसता तेन्ना परफॉर्मन्स बेगीन करपाक जाय आनी लोकांचो जो उत्साह जो आसा, जी उमेद जी आसा, जी पावस सुद्दां पडून लोक